नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोवंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। ह्यान फुडें मनरेगा येवजणेचें नांव जी रामजी। नव्या येवजणेंत वेगवेगळे बदल। येवजणे वरवीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची जातली उदरगत। युनिटी मॉला खातीर विरोधक करतात हे विशीं थळाव्यांची दिशाभूल। आंदोलन करचे पयलीं मांडचे प्रश्न सांगता मुख्यमंत्री। प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्यान आपूण करपाक शकना भाष्य म्हणटा मंत्री खंवटे। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आपाक मेळ्ळो व्हडलो धपको। अमित पालेकर आनी श्रीकृष्ण परबान दिलो आप पक्षाचो राजिनामो। कसलीच चर्चा करचे बगर पदावेल्यान काडप हे अयोग्य सांगता अमित पालेकर। उत्तर गोंयांतलो पर्यटकांचो देंवलो आंकडो। दक्षिणेंत मात सगळे सुरळीत। हडफडे प्रकरणाचो परिणाम। पर्यटकांनी पाळची शिस्त ना जाल्यार कारवाय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची शिटकावणी। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान केले कोस्ट गार्डाच्या समुद्र प्रताप बोटीचे लोकार्पण। कोस्ट गार्डान पायलट ऑब्झर्वर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि लॉजिस्टिक्स ऑफिसर म्हणून बायलांची केल्या नेमणूक सांगता केंद्रीय संरक्षण मंत्री। आणि पयराच्या ट्रकवाल्यांसयत थळाव्या लोकांनी आडायली साळगांवकार कंपनीची मिनाची येरादारी। ट्रकांसयत आमकां दियात काम। तिडकल्ले ट्रक धनी आनी तरणाटे देंवले रस्त्यार। आता खबरो विस्तारान। ह्यान फुडें आतां मनरेगा येवजणेचें नांव जी रामजी। नव्या येवजणेंत वेगवेगळे बदल केल्यात। येवजणे खाला गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची उदरगत जातली। येवजणेचेर केंद्र सरकार 60% जाल्यार राज्य सरकार 40% खर्च करतलो अशी माहिती सुभाष शिरोडकारान दिली। पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयलो। केंद्र सरकाराची आणि गोंय सरकाराची एक स्कीम घेऊन पावल मारीत राहिले आसा। जे पावल मारला ते उदरगती खातीर विकास करून घेवपाचो म्हणले। आज आमचे हांगसर जे आसा उलोवप ते विकसीत भारत जी रामजी ही 2025 ही जी स्कीम जी आसा जी नवीन पद्धतीन नवीन आकारांत नवीन रूपात भारत देशाच्या चड करून ग्रामीण भागातली जनता जी आसा कामगार लोक शेतकरी लोक हांचो उत्कर्श बरे पद्धतीन करून घेवचो आनीक विकासाचे एक नवीन पर्व सुरू जावचे पुराय भारत देशात। जो भारत देश शहरांनी न्ही तर चड करून गांवांनी ग्रामीण भाग जो आसा पळय तो गांवांनी विणिल्लो आसा आनी म्हणून भरपूर विकास जावचो आनी त्या नजरेन ही स्कीम जी आसा पळय ती एक नवीन रूपात आधुनीक काळाची गरज लक्षात घेऊन जी रामजी विकसीत भारत 2025 हे सादरीकरण हांगसर केल्लें आसा आनीक तातूंत भितर गोंयच्या सरकारचो सहभाग आणि इम्प्लिमेंटेशन पार्ट जेणे करून तळागाळातल्या लोकां कडेन म्हणजे शेतकऱ्यां कडेन कामगारां कडेन बेकार जे लोक आसात त्या लोकां कडेन ही स्कीम वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचें काम आनी हे पावयता आसतनाच मागीर तातूंतल्यान जो डेव्हलपमेंट जातलो पळय न्ही तो एक हांव अशें म्हणन की रिलायबल सारको। एक म्हणजे 100 मॅन डेज टू 125 मॅन डेज व डायरेक्टली तांकां चड 25 दीस काम मेळटलें कन्फर्म म्हणजे 100 दिसां वयल्यान 125 दिसां पर्यंत काम मेळटलें। हे स्पेशली ग्राम रोजगार कार्ड हे कोणाक मेळटलें हे स्पेसिफाय केलां ह्या फावटी। एक म्हणजे सिंगल वुमन परत दिव्यांग आनी वल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स आनी सिनियर सिटीजन फ्रॉम द 60 इयर्स टू अप टू 70 इयर्स दोज वर रेडी टू वर्क हे तांच्या खातीर जे काम आसा हे हातूंतल्यान मेळटलें। इट इज एन आमी जेका म्हणटा की फर्स्ट प्रिफरन्शियल ग्रुप सुद्दां अशा पद्दतीन जे गांवांनी काम करता ताज्या खातीरूय बी हे काम हे खासा करून मेळटलें। हाजी 4 कॅटेगरीनी हे काम जे आसा हे डिवायड केलां कारण एकंदर जेन्ना विकसीत भारत विकसीत गोवा हे जर स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार स्पेसिफीक त्या ग्रुपांनी काम त्या टायपचें काम घेवप आनी जेका आमी म्हणटा की नेशन बिल्डींग गोंयच्या विकासा खातीर काम घेवप हें आसल्या कारणान वॉटर सेक्युरिटी अँड कन्झर्वेशन म्हणजे बंद चेक डॅम्स आनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या कामाचेर हो हातूंतल्यान भर दितले। सेकंडल्यान कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर जेका आमी म्हणटा गांवांत ज्या जाग्याचेर आतां पर्यंत थोड्या जाग्यांचेर काही पांय वाटो आसतलो 1-2 घरां आसा थंय सुद्दां जाल्यार थंयसरूय बी आमी म्हणजे कच्चा रोड जेका म्हणटा किंवा एखादो कल्वर्ट जर आमकां करचो पडलो आसत जाल्यार ती कामां आमी हातूंतल्यान घेतली। तितूंतल्यान नेक्स्ट इज एन लायव्हलीहूड रिलेटेड जेणे करून वेगवेगळ्यो लायव्हलीहूड्स गजाली ज्यो आमी तांकां ट्रेनिंग दिता शिकयता त्यो गजाली ह्या कॅटेगरींत घेतले। आनी क्लायमेट रेजिलंट वर्क्स
म्हणजे हांव लायव्हलीहूड सांगता आसतना मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी स्कील डेव्हलपमेंट रिलेटेड काम हे लायव्हलीहुडाच्या अंतर्गत येतलें. क्लायमेट रेजिलंट वर्क्स इट इज टू प्रिव्हेंट फ्लड्स आनी सॉयल इरोजन. गोंय कोस्टल स्टेट असल्या कारणान अशा पद्दतीच्या कामाचो खुबशे फावटी खूब स्कोप उरता. ते प्लॅन करून काम आमकां ह्या अंतर घेवपाक मेळटलें. म्हाका दिसता वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान हातूंतल्यान विशेश करून आमी पळयता की जे काम जी रामजीचे वर्कर्स हे रेग्युलर जर काम दिवपाक लागले, विशेष करून आमी जेन्ना म्हणजे हार्वेस्टिंग किंवा भात लागवड हे दोनूय सिजन जेन्ना आसता आनी त्याच वेळार जर हेंकाय काम दिलें आसत जाल्यार थंयसर वर्कर मेळना. म्हणून 60 days खंयचे बॅन दवरपाचे हो रायट स्टेटी कडेन उरता. आनी तो रायट स्टेटी कडेन आसल्या कारणान विशेष करून शेतांनी काम करपी जे कामगार आसतात तेच हांगासर एसोसिएट जाल्ले आसतात. ती शेतांनी कामगार मेळपाक जाय म्हणून 7 दीस खंयचे बॅन दवरपाचे हो स्टेटी कडेन आसल्या कारणान पर्टिक्युलरली ते 7 दीस हे जे आहा बॅन दवरपाचें काम हे राज्य सरकार करतलें. युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर 100% निधी केंद्र सरकार दितलो. गरजेचे परवाने घेवनूच हो प्रकल्प चिमल वाठारांत हाडपाचें थारायला. विरोधक ह्या विशयावेल्यान थळाव्यांची दिशाभूल करतात असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. तशेंच थळाव्यांनी आंदोलन करचे पयलीं तांचे प्रश्न आपले कडेन येवन मांडचे असो सल्लोय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलो. तशेंच हे प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्यान आपूण भाश्य करपाक शकना अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. म्हणून बरेचशे फावटी तांच्या पोटान जाळ पडल्या. म्हणजे जेन्ना सरकारी जागेत अशा पद्दतीचो केंद्र सरकार पयशे दिता, त्यांच्या केंद्र सरकार त्यांचे डबल इंजीन आसतना कांयच दिवंक नासलें. तेंच्यांनी खंयचोय प्रोजेक्ट दाखोवचो, अरे आमकां केंद्र सरकारात हे पयशे दिल्या, सरकारी जागा एक्वायर्ड केल्या, एक्वायर्ड करतना कोणी विरोध करूंक ना. आनी हे सगळें करता आसतना आमी सगळो प्रोसिजर कंप्लीट केला. आनी युनिटी मॉल वीच इज फुल्ली फंडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर बांदता. आनी तो कोणा खातीर बांदता तर तो गोंयकारां खातीर बांदता. पयली गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय, युनिटी मॉलांतलो एक फ्लोर और दिस इज कंप्लिटली डेडिकेटेड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द लोकल वुमन्स, लोकल एंटरप्रिनर्स हांच्या खातीर आसतलो. आतां तो प्रोजेक्ट पणजेक तेकोन खंयच्या तरी तेकोन आसूंक जाय म्हणून जो आमी गव्हर्मेंटात म्हाका दिसता 8-10 वर्सां पयलीं एक्वायर्ड केल्ली लँड त्या लँडांत बांदता. दुसरी गजाल हेतूर बायोडायवर्सिटीचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान बाकी सगळी जितकी क्लियरन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी क्लियरन्स घेतल्या. ताज्या उपरांत आमी ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतला, सगळी एप्रुवल घेतला आनी हो प्रोजेक्ट बांदता. म्हणून कोण आनी कित्याक आडयता हें म्हाका कळना. काही पॉलिटिकल पार्टीक आतां फक्त निमित्त जाय, म्हणल्या उपरांत ते आपले मारता उडयो आनी व्हडली व्हडली भाशणां करता. आनी ही व्हडली भाशणां इतक्याच खातीर करता तांकां गोंयांत अशा पद्दतीचे येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें नाका. कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टे लोकांच्या भुलथापांक बळी पडचे न्ही. स्थानिकांनी म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करचें, म्हाजी तयारी ह्या विशयाचेर. बस सगळे एक सांगूंक शकता हांव की युनिटी मॉल इज हॅविंग ऑल द परमिशन्स, एप्रिहेन्शन्स रेज्ड, किपींग तितलोच सरकार रिस्पेक्ट करता वेटलँडाक, तितलेच वेटलँडाच्या भायर बफर झोनाच्या भायर दवरिल्ली आसा. थंयच कुशीक वेटलँड आसा ते 150 मिटरान बिल्डिंग येयले, आनी एक वेटलँड आनी एक लेक आनी थोड्यो गजाल्यो ज्यो आसा त्यो 8 तारखेच्या मागीर हांव उलोवप म्हाका दिसता योग्य आसतलें. लेट द वर्डिक्ट कम, देन वी विल, इट इज बेटर मी टॉकिंग. ट्रकांसयत आमकां काम दियात अशी मागणी करीत पयऱ्याच्या ट्रकवाल्यांसयत थळाव्या लोकांनी सोमारा साळगांवकार कंपनीची मिनाची येरादारी आडायली. मायनिंगेक लागून पयऱ्या वाठारांतल्या लोकांक धुल्ल आनी प्रदुशणाचो त्रास जाता. मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात म्हणून थळाव्यांनी निश्चय केला. मायनिंगेक लागून पयरा वाठारांतल्या लोकांक धुल्ल आनी हेर प्रदुशणाचो त्रास सोंसचो पडटा. दुसरे वटेन रोजगार दिवपाक थळाव्यांचेर अन्याय जाता. थळाव्या ट्रकांक लेगीत काम दिनात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ट्रकां सयत आमकां काम दियात अशी मागणी करीत पयराच्या ट्रकवाल्यां सयत थळाव्या लोकांनी सोमारा साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडायली. तिडकल्ले ट्रक धनी आनी तरणाटे रस्त्याचेर देंवले. जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निश्चय थळाव्यांनी केला. इश्यू फक्त दोनूच आसा, फक्त एक कामगार आनी ट्रकवालो. आमच्या हांगा गांवांत जे ट्रक येयल्ले हाडलेले आसा तेन्ना एक 5 ट्रक आसले सद्या घेवया म्हणून साळगांवकार सांगता कितें एसोसिएशन, आमदारूच सांगता एसोसिएशन म्हणजे आमचो गांव चलना. दूर भोगता आमच्या गांवांत आमी कळ्ळें न्हू सांगपाक. मेन म्हणजे कितें आतां तांकां आफय येयले एसोसिएशनाक, तर कोण कांयच कमिटी आसा पळय ते सांगता आमचे ट्रक घेवचे ना. जर आमचे ट्रक घेना जाल्यार आमच्या गांवांत कंपनी साळगांवकार नाका. आमी हे सीएमाक वयतले, सीएमाक वयतले, आमदाराक परत वयतले सांगपाक लागून. कारण एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक व्हडले हांगा सद्या गव्हर्मेंटा कडेन जॉब दिवपाक जायना म्हणटून आमी येते दिवपाक लागून ते केल्ले आसा. पण सांगपाक इतले उद्देश की
जे बॉडी आसा जी एसोसिएशन बॉडी आसा ती कोण तांकां रायट दिला तेंचे रजिस्टर ना काय तांकां कंपनी सावगार कंपनी आयकता तेंचे आयकता आनी ती चौगुल्याची एसोसिएशन कंपनी आसले पळय एसोसिएशन तेंचे आहा पळय ते चौगुल्याचे सावगाराचे सावगार जस्ट नेवे जाला सावगारान तेंचे आयकून गांवांक सगळ्या पाड घालपाची ना आनी धूळ भोगता आमी तेन्ना परत सांगता जे मेरेन आमच्यो गाडी घेना ते मेरेन गाडयो चालू जावच्यो ना आनी गांवांकूय सांगता गांवांकूय पळयता आमी 4 पॉयंट मारलेले आहा एक मेडिसीन सेकंड आमचे वॉटर बील लेबर आनी कामाक लावपा आनी ट्रक हे 4 गोष्टी आमची सरकार आमची कंपनीच्या अगेन्स्ट कांयच ना आनी सावगार कंपनी सांगूंक शकता जर 50 वर्सां बरें चलूंक शकता जाल्यार आमची 4 डिमांड करा आमी कंपनीच्या अगेन्स्ट ना परत सीएमाकूय सांगता आमदाराकूय सांगूंक शकता आनी गांवचो ह्या आहा पळय तो सगळो आमकां कंपनी चल्लीच जा कित्याक 12 वर्सां बंद आसली पण आमी भोगता पण आयज ही परिस्थिती ना कितें जाल्यार एसोसिएशन कोण विश्वंभर गांवकर एसोसिएशन कमिटी आसा पळय तो कोण तो आमकां लागना कित्याक जेन्ना आमचे ट्रक आहा ते घेवचूच जाय नाल्यार आमी बंद करता कारण तांकां पंचायती सुद्दां आमी एनओसी दिल्या ती रिवर्क करपाक टायम लागचो ना रिवर्क करतले ते मेरेन आमच्या जायना सॉल्युशन ते मेरेन आमी तांकां सोडचे ना आनी काम चालू करूंक दिवचें ना आमचें सॉल्युशन करूंक जाय तेंच्यानी कारण मॅनेजर येता 4 मिटींग जाले ते कलेक्टर आनी मिटींग गांवच्यांनी कलेक्टरान व्हरता पुलिसांनी व्हरता जेन्ना सॉल्व जायना जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक येयल्ले सांगप आसता ते जर सॉल्व जायना तेंच्यांनी वचपाचें आनी जे मेरेन सॉल्व जायना ते मेरेन आमी हे आमचो लढतो पैरा गांव आहा आमी हांगासर धुळीक लागून खूब अफेक्टेड आसा आमकां हांगा धूळ बी जाता ही कंपनी पळयना कंपनी वयर चालू आसा तर वयर ते शिकतात जाले पूण वयर एक्टिविटी चालू असल्या कारणान सगळो धुल्लो गांवान येता आमी इतले अफेक्टेड आसा हे आमचे कोणूच पळयना आनी हे आपली एक्टिविटी चालूच थंयता एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा ह्या एम्प्लॉयमेंटा विशय हे कांयच उलयना हे फुडें म्हणटा मागीर करया जावचें ना कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर रावया कंपनी हांगा आमच्या गांवान चलता जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर कित्याक रावपाचें आमकां कंपनी अंडर कित्याक घेवंक सोदिना हेजो आमच्या बद्दल प्रश्न आसा म्हूण आयज आमी हांगा पर्यंत येयल्ले आसा आनी आमी आतां आडयल्ले आसा आमी तांकां सांगलें आमचो प्रश्न सॉल्व करा आनी एक्टिविटी तुमची चालू करा नाल्यार आमी चालू करपाक दिवचे ना अशें करून आमी रावल्ले कांय ना उदीकूय वारें रस्त्यार कांयच ना आनी कितेंच रुल्स कसलोच फॉलो करिना सो आमकां आमचे डिमांडूय जर फुलफील करूंक शकना जाल्यार ते आमकां कंपनी नाका गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत आप पक्षाच्या आदले संयोजक अमित पालेकर हांणी तात्पुरतो ताबो दिल्ले संयोजक श्रीकृष्ण परबान पक्षाचो राजिनामो दिल्ल्यान आपाक मोठो धपको बसला दोगांयनी पक्षाचो राजकीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आनी गोंय प्रभारी आतिशी मार्लेना हांचे कडेन राजिनामा पत्र धाडलां वैयक्तीक कारणाक लागून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें तांच्यांनी स्पश्ट केलें तशेंच आपाचो युवा अध्यक्ष रोहन नायक आनी उपाध्यक्ष चेतन कामतीन राजिनामो दिलो हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाक आपाक व्हडलो फटको बशिल्लो ह्या फाटभुंयेर पक्षान अमित पालेकाराक संयोजक पदावयल्यान काडून श्रीकृष्ण परबा कडेन तात्पुरतो ताबो दिल्लो मात आतां परब हांणी पदाचो त्याग केल्ल्यान आपाची गोंयांतली संघटनात्मक बांदणी धोक्यांत आयल्या आतां अमित पालेकार श्रीकृष्ण परब रोहन नायक आनी चेतन कामतान पक्षाचो राजिनामो दिल्ल्यान आपाक मोठो धक्को बसला आपणे आपलो सगळो वेळ पक्षा खातीर दिलो आपलो वेवसाय सोडून दिलो पक्षा खातीर कुटुंबीक जिवनाचोय त्याग केलो जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर टिमीन बरें काम लेगीत केलें तरी आसतना पक्षान कसलीच चर्चा करिनासतना पदावयल्यान काडून उडप हें अयोग्य अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक हांवें डिसिजन घेतलें आनी ते डिसिजनच्या बरोबर म्हजे बरोबर भरपूर लोक रावले आज म्हजे बरोबर आसा श्रीकृष्ण परब जे आमचे ज्या वेळार हांव पार्टीत आशिल्लो त्या वेळार ते ऑर्गनायजेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी नाव ही वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर प्रेसिडेंट इन चार्ज आनी आमचे आज म्हजे बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट आपाचे पयलींचे रोहन नायक आनी आत्तां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ह्या न्यूज जाताच आनी एकान रेजिग्नेशन दिलां ताचें नांव चेतन कामत जे वायस प्रेसिडेंट आसा बिकॉज ही इज नॉट हियर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दीस आय ऑलमोस्ट have given up on that because of the time for party and party's organization set up किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली अशे खुबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली दॅट कल्मिनेटेड इन अल्टिमेटली ZP इलेक्शन्स which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना कारण जे डिसिजन
घेवपा खातीर जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप विदाउट एनी डिस्कशन की यू आर रिलीव्ड, then it is something that is unacceptable for me, because आमी केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना किंवा पार्टीचे जे वॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्ले तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला. हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्ण परब म्हणून तुमी तर म्हाका 4-5 वर्सां फाटली वळखता, जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना. हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनान देवल्या उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेच्या खातीर ना. आमी कितें तरी बरें करतले. आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता, एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता, एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता. ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी फुडें येयल्ले भुरगे. सो आमी कितें तरी बरें करतले, गोंया खातीर कितें बरें करतले, आनी तें करतना समज एक ग्रूप बरो मेळटा, फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा, तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता. त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो. हेच्या पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन आमी सगळे, म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें. हांवें एजिटेशन्स करून पयलें, हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें, आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें, आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून पयलें. गोंयची पार्टी पयली, नॅशनल पार्टी पयली, नॅशनल पार्टींतले पोजिशन्सूय पयले. तरी आसतना जर आमी गोंया खातीर कितें करपाक सोदता तें जायना, जाल्यार आमकां एक न्यूट्रल स्टँड घेवन एनालिसीस करपाची गरज आसा की खंय चुकता आमी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी ICGS समुद्र प्रताप या बोटीचे लोकार्पण झाले. या वेळार मुख्यमंत्री आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 114.5 मीटर लांब आणि 4200 टन वजनाच्या 60% परस चड स्वदेशी घटकांनी तयार केल्ल्या ह्या बोटीं खातीर दर्यांतलें प्रदूषण कमी जावपाक मजत जातली. बायलांचो सहभाग सुनिश्चित करप हो आमच्या सरकाराचो ध्येय. या दृष्टिकोनाप्रमाणे भारतीय संरक्षण दळांत पायलट, ऑब्झर्वर, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ह्या सारकिल्ल्या पदांचेर बायलां अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. तसेच समुद्र प्रताप या बोटींचेर लेगीत 2 महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या, असे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी सांगले. आप सबको जानते ही हैं कि सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. चाहे नए वेजल की एक्विजिशन का मामला हो या नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए लैंड लीजिंग का मामला हो या फिर मैन पावर का मामला हो, तमाम मामलों में सरकार का आप पर विशेष ध्यान है. साथियों, मुझे देखकर प्रसन्नता होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड आज एक इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल वर्क एनवायरनमेंट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है. महिलाओं को हर मंच पर उचित भागीदारी दिलाना आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार का यह लक्ष्य है. तो मुझे इस बात की खुशी है, इस विजन को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने महिला सशक्तिकरण को अधिक महत्व दिया है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है. मैं समझता हूँ कि यहाँ जो महिलाएं बैठी तब तुम तालियां उनकी तरफ से तोड़नी चाहिए. तो पायलट, ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक ऑफिसर और लॉ ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है. इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है. यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है. साथियों, इसी क्रम में ICGS समुद्र प्रताप पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई. ICGS समुद्र प्रधान जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड की तरफ से जिसका आज से कमीशन हुआ और रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह के हस्ते आज का उसका जो लोकार्पण किया, इसके
इसके लिए मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और द समुद्र प्रधान ये सबसे बड़े नौका विच इज एन पोल्यूशन कंट्रोल रखने के लिए और पूरी कोस्ट में जिस तरह से उन्होंने बताया कि 105 मीटर्स लेंथ और सब कुछ वेल इक्विप्ड इस तरह की ये समुद्र प्रधान सबसे बड़ी नेवी की जहाज है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोवा शिपयार्ड गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस इंडियन कोस्ट गोवा कोस्टल ब्रांच पे और द गोवा शिपयार्ड की तरफ से इसका मैन्युफैक्चर किया। वही जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और उसी कंसेप्ट के तहत मेड इन इंडिया यहाँ पे बनाए हैं। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा शिपयार्ड का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड उनका भी मैं आज के दिन की इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नव्या दाबोळीचे उड्डाणपुलाचे काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलें। सोमारा मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री माविन हेर अधिकाऱ्यांनी दाबोळी उड्डाणपुलाच्या कामाची पळोवणी केली। मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतली, थोडी कामाचेर रिव्यू केली आनी त्या रिव्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो। म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताजी मार्गाक लागिल्लीं आसा। थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां एक 8 दिसां भितर आमी अप्रुवल दितात, कॉमेस करपाक मेळटली। ताजे भायर नॅशनल हायवेचें पळय जें आशिल्लें ताजेरूय डिस्कशन जालां। सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरूय मार्ग काडला। अशीं खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना। कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा तें ब्रिजाचें। ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितींत तो ब्रीज कंप्लीट जावपाक जाय अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा। ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला। आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केल्लें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले, लोक कोफगांव करतले आनी कितें करतले, बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल। डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें, पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां। तांकां काम करपाक मेळटा। दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच। करून म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम। आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोन्ही सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम अँड हीज ऑर्डर्स विच वे फॉलोड बाय PWD ऑफिशियल्स। आय वॉन्ट टू थँक देम ऑल्सो दॅट दे सॉ दॅट दिस हॅज टू बी डन। तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट। जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटिक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना। हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोन्ही सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क। आतां दुसरे आमचे पेंडींग कितलींशी कामां आसली। आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणें हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमके दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय, उमके दिसा अशें काम जावपा जाय। म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली एक बरी गजाल आसा। म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतींत तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून। खांडेपार पुलाच्या दोनूय वाटेंतल्या रेलिंगाक प्लास्टीक पिशवी बांदपाचो प्रकार वाडत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण यो वच करपी लोक निर्माल्य हाडटा आनी ह्या न्हंयेत उडयतात। कोणूच कारवाय करिना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावरपी विराट सप्रेन केल्या। विराट म्हाका एक सांग, हांगा जे पूल जो आसा खांडेपार पूल ताका दोन्ही सायडीच्यान जे पिशवी बांदता हेजें कारण कितें आसूं शकता? आमचे हिंदू धर्मीय हे चडशे हिंदू धर्मीत करता जी पार्टी फुलां आसा ती ते उदका हाडून उडयता आनी ते प्लास्टीक काडटा आनी हांगा बांदतात। हें दुरुपयोग जावन आसा। सुंदर आमचें गोंय, स्वच्छ आमचें गोंय म्हणटा आनी प्लास्टीक मुक्त गोवा म्हणटा तें हेंच काय म्हाका विचारपाक जाय आमच्या सरकाराक। प्लास्टीक मुक्त गोंय म्हणटा तें हेंच काय म्हणून प्लास्टीक सगळें हांगा मारिल्लें आसा। ते हांगच्यान ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान ते तुमकां हें पळोवन कितें म्हणटले? आमचे जे ट्युरिस्ट येतात गोंयांत ते जेन्ना पळयतले हें विद्रुपीकरण जाल्यार कितें म्हणटलें करपाक जाय आशिल्लें। आमची जी पंचायत हांगा लागता कन्सर्न पंचायत तिणें खरें हांगा लक्ष दवरूंक जाय आशिल्लें। आनी मेन म्हटल्यार दोन्ही सायडीन CCTV जाय। हे दोन्ही सायडीन CCTV जाय तेन्ना ताजेर कितें तरी निर्बंध जातलो, ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें। म्हाका एकूच सूचना आसा आमच्या हिंदू भावांक, जे तुमची पार्टी फुलां आसता
ते घरा कडेन एक खड्डो खणा आनी तातूंत भितर घालून दवरा, ताजें खत तयार जाता. इंस्टेड ऑफ थ्रोईंग इट इन द वॉटर, तुमी वॉटर पोल्युशन करता, हांगा वॉटर बॉडीज तुमी हें करता, हांगा पोल्युशन करता, उदक हें सगळें पॉल्युटेड जाता. कोयर हाडटा हांगा खाली करता आनी हांगा हाडून पिशे बांदता सगळो भायलो लोक. थंय हाडून थंय हे सोडटा, वस्ती सोडटा थंय थंयची सगळो पिशे कचरो थोडे जावन कचरो थंय खूब कचरो थंय. कित्याक लागून बांदता हे पिशव्यो अश्यो? म्हाका खबर ना कित्याक बांदता त्यो. पण तुका कितें दिसता आतां? म्हाका त्या बरें दिसना. आतां कोणी काडची अशी डिमांड आसा तुमचो? काडचें म्हणलें हांव केन्ना केन्ना काडटा भायरूच मारता हांव. तूं काडटा? हय केन्ना हांव जळयता हांव त्यो. म्हाका बरी दिसना ती. तुजें नांव कितें? सुरेन. ओके, पूण कोणी अशें बांदपाक कारण कितें बीन? ते अर्दे लोक कितें बांदता आनी हें करता कचरो सगळो उडयता हांगा हांगाच दवरता बांदून. मागीर पिशवी वयत न्हू व्हरता बीन ते काय कशें? हांव व्हरना, तो बांदता आनी वयता. कोण भायले हाडटा कचरो हाडून दवरिता ते? हय कचरो सगळो उडयता पिशवी हांगा बांदता अशें करता. आनी पुलार सगळे बरें दिसना, विद्रुपकरण दिसता. हय सगळें बरी दिसता हांगा. आमी खांडेपार ब्रिजार आसा, ज्या जाग्यार हांगा सकयल न्हंय आसा आनी वयर ब्रिज आसा, खांडेपार नदी सकयल व्हांवता. पूण हांगा जे वयल्यान जे रस्त्यान हायवे म्हणून जे लोक येता आनी ते पिशवी काडटा आनी शेवडून मारता. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा जी तेणी फुलां जी देवाची कितें करून जे घरांतल्यान कचरो कितें हाडलेलो आसता आनी देवाची फुलां देवाक घातलेली फुलां दुसरे दिसाची ती फुलां हांगा हाडटा आनी उदकान उडयता फुलां आनी हांगा पिशवी बांदता वयता. पिशवी थोडे वयतलो व्हरता आनी थोडी पिशवी तशेंच आसता. पूण हे जे आसा हांगा एवढेन हांगा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ल्या कारणान ट्युरिस्ट येता वयता आनी हे जे दोनूय पुलाच्या सायडीन जे हांगा ते बांदून दवरिता पिशव्यो ते पळोवपाक गेले विद्रुपीकरण पुलार जाता काय कितें अशें दिसता. ह्या संदर्भात कितले फावटी जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी पंचायती कडेन तक्रार केल्ली पूण कोण काय केलें ना. समाजसेवक जो विराज सप्रे आहा तेणी सांगला की हांगा दोनूय सायडीन जर CCTV लायत जाल्यार हांगा कोण पुलार कितें करता तितले कॅप्चर जातले आनी तेणी करून अशी जर न्हंय जर पोल्युटेड करता न्हंय पोल्युटेड करता तांकां दंड घालपाक मेळटलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण ह्या संदर्भात पंचायतीन दखल घेवपाची जावं संबंदीत अधिकारी जे कोण लागता तेणी दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपार टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.